कॉमेस कोच नो पहिली मुंगे दोन नाक झालो मुख्य खबर सांगत टीचर क्लासी लाकडा रुलर घेऊन उभरावल्या मंत्री कित्याक मंत्री जावपा सपन्यात त्यापासून ओगरावतले हेच न्हू. पोस्टमॅनागे सायकली कापीण आयकता चिठ्ठी स्टॅम्प केस मला असा ती चोपा उरबायत आली. मेल्याय रे जागी जाय म्हजे नाव लांप्याव आणि हो गरम गोंयकार घेवन येल तुमका गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शास्ती भाशेन आतां पुराय खबरो ऐकाय. न्यूजपेपर घेवन वाचून बसत म्हाक मरे भुरगेपणावयर उगडास येयलो. क्लासीक कांदाय चळो करूं लागले टिचेर ती लाकडा रुलर घेवन उब रावताली आनी तेश कोत्ता सगळे भुरगे गपचूप रावन चिंतना पडटाले. हे पावटी कणा हाती ताट तांबडे करून उडयता काय मू. पण चडशी ती माना आसलो रे बेस्ती बिरान दाखयताली. तेच भाशेन भाजपाल्या दोतोर वर्सा एक दोन पावटी हाती रुलर घेवन उब रावता आनी मागीर तेंचे मदेकात कोणी एकलो पेरगांव घालून लागता. देर मायट बी अ कॅबिनेट रिशफल आनी तेश मोटरी सगळे मंत्री आसाय ते आनी जावपा सपन्यात ते वय नाक जालो कांडाय करपा बंद करून गपचूप बसताय. माव हाती रुलर घेवन उब रावपाक काणयो आयकना हेजी पळ मरे. वो सदांचो रिपीट शेव ते काँग्रेस आट्टूय बैल आड्या वयल्या उडी मान भाजपाल्या आंगणा गेलो ते दसन तीच रेकॉर्ड वाजयन जरयल्या. मध्याकात 2 वर्स पयलू नोव्हेंबरा म्हयन्या म्हणटून धेर फेंतू तो सावडी तिडकी बोंतर आसलो तेका रिजायन जावपा लायलो आनी तो एसो न्हय फेरी बोटी भाशेन बोंत तेका सभे माजार उब केलो. हांव ना म्हण हेशी कितें जावं रे. सान फ्रांसीस सायब एक्सपोजिशन टायमार पयली हुंच्याय मंत्र्यान कोण दाखोवना तेस काम जाप काणा आसता कोण दाखयलें तेणें. पण धेर फेंती तो ताना कोण म्हणटाय तो मरे दांत रगडीपा लागलो. न्हय कॉन्स्टिट्युएन्सी हुंय लोक भाजपाल्या एंतरात जालो ना. भाऊ तूं एक काम कर एक दीस मरे ती भाजपाल्या एंतरात जावपा फॉर्म घे आनी गांवांतल्या घरांनी भोंव आनी चोय तुजी केस दुर्दशा जातो ती. हाजे बाय माल्या हाली उद्दो मेळो केन्ना आयकील तुमी. पयली 2 जाण 1 जाण निकळायन बदली कोत्ता म्हणून आयकन तो मडगांव तेगे देव आतां फोन घेयना तो मातार जायन गेलो आनी आतां प्रोग्रेस वाडला. हे पाटी पेरगांव गायला 100 जाणां निकळायन बदली कोतले म्हूण. तुमी सांगाय म्हाका 100 जाणां सुवातेर 12 ह्या पोस्टां बदली केल्या गोंयकार हुशार जाचना दिसत तुमका. लांप्याव सांगता तेश जाल्यार गांवांनी म्हयनभर तुमच्या नांवान उराका पार्टी करूं लागतले. म्हाका माय सदां सांगताली मनशान बरे सपने पजाय मू. पूण तुमी कितेंय करे काँग्रेस वाले कुंभकर्ण हांक्या निधन म्हणटाय. सो गया ए जहां सो गया आसमान तेंगे आनी ते गुड नायट केलो आसता इतू बेगीन काब्बा जाचना दिसत म्हाका. प्रदीप बोस्त्याव तेगे व्हंकल बेला आनी हांव इस्कॉल जात्री भायल्या व्हळा पोंदा मेळोन एकमुखागे स्टॅम्प कलेक्शन केलें तें चयतालीं आनी जाय ते कंप्रोमेंट करून एक भाशी चड स्टॅम्प आसल्यार मागीर एक्सचेंज करूं लागतालीं. बसत्या म्हणटून तेगे व्हंकले मागलोली स्टॅम्प दितालो. कुट्टाडे लोरेशीन मो एकलो हांगे इस्कॉलां शिकतालो. तेगे माय पाय ती रे फामादच्यो रिस्कार आसलोली आनी तेक लागून तो आपण वळगिरेस जाल्ल्या भाशी मिंजाश कोतालो. तोवूय स्टॅम्प कलेक्शन कोतालो. पूण आमी तेका हांगे गँगां घेयना आसलोले.
बसत्या सदा म्हटालो तो मगे ओकले बरो कोथमरे तेक गँगा गेया न्हू आमी ना ते ना म्हटाले एक दीस बगले कोणून आसता हांय बसत्या काना फुंकयले चोय आमी तेक चढूय पातनाका म्हाका दिसत तेगे धड तुगे वकलेचे आसा आनी तो एक दीस तरी तुका घात कोतलो पूण तो केसोच सत मानून तयार आसनासलो देर फेन तू मरे एक दीस आंगे उतरां सेट जाली बसत्या व्हडा पोंदा बसन न्हू पूण न्हिदलो दिसती पळो सायबा बोगश हांय आनी प्रदीपान वसोन जाले बसत्या कित जालें जाल्यार तेणे मरे दडी धांकून हात वाऱ्या उबान कांतार करूं लागलो कांतार करून दीस मोजे सारता अरे बसत्या कित जाला सांग न्हू चिंतून मोगा शिबारोटा प्रादीपा रकडे कोण येयले आनी तेणे आनी गोत कोण आसता मुळे तुक सांगलो मरे ते मनशा पाचनाक म्हणून पूण बसत्या आंगे आयकनासतना धड दांकून कांतार म्हणपा बंद कोण आसलो इतल्यान मध्या कातू प्रादीपान कमेस केलें कुट्टाडेचो बुकूल मोठो आसरे दारू न्हू किती काय म्हळ्या तेगे ओकल वयले रे चोरून ते आयकत तेणे धड मोठ्या कोण उगळे आनी हांय हांसोन कांकत गायलो ते चोयन बसत्या कित काय म्हळ्या उठ्ठन होयच नासलो पीड सोदून म्हणूं लागलो येशे तुंक दरे माता मग पीड दडाईत हांचे फाटल्यान लागलो आमी केस दामाल रे वयल्या म्हणूं लागलो तुमची आय चेटणी कोणा जाल्या हांव म्हणूं जाईन तो मुंके पाय मरे बोत्तीर सर्वीस कोतालो आनी म्हाका म्हयन्या एक पाट्टरी ते इंग्लंड कागदा होलीचे बरोवन चीट धाडटालो आनी हांव ती वाचून जात्री बरो कोण तेज भायल्या आसलो कवरा वयर स्टॅम्प लिकडायन मुंगे कलेक्शन बुक्कां घातालो चडशे चिट्टीचे मरे ते गांधी होड्या पिक्चर आसताले आनी केन्नाय तेगे ती दांडी माच मुळो तेजो फोटो आसतालो आनी पायगे बोट बायल गांवां पावल्या ती फॉरेन स्टॅम्प मेळटाली ते दोन ती क्वीन एलिझाबेथ कोण म्हणटाय ते तोकली आसताली आनी ते भाशेन बांपर भाशी स्टॅम्प मेळटाली केन्नाय एक भाशी स्टॅम्प चडो जाल्या एकमुका दाखोवन एक्सचेंज म्हणो कोताली आंक मरे थर्ड स्टॅम्पां वालोर कोण आसलो पूण बेस्ते उमेदीन कलेक्शन मुखाय कोताले त्या तेंपार गोंयसां चीट बंबोय धाडटो जाल्यार 3-4 दीस आनी बायल गांवां पावों 6-7 दीस लागताले इंग्लंड लेटराचे बरोवन बायल गांवां धाडल्या केन्नाय म्हयनोय लागतालो ती 2 रुपया स्टॅम्पां मेळटाली न रे आनी तेज सकयल भाशे ते अर्दी करप पोस्टकार्ड मेळटाले तेचे 15 पयशां स्टॅम्प मारताले बायल्यांक गांवां धाडटो जाल्यार एर मेल एनवेलॉप उजार कोताले तेंचेर वेट प्रमाणे स्टॅम्प माच पडटाले चडशे 100 रुपया अशें लागताले रे चीट येयली जाल्यार घेवन पोस्टमॅन येतालो आनी देरां पावता आपणा सायकली कापीण मारतालो डॅम्परां वयली क्रेओराची आनी सायकली कापीण आयकल्या माय रोखडी मुटाली लांप्याव 10 मार बायल्या पोस्टमॅन येयले दिसता एक दीस येशें को मुंगे 18 वर्सां बड्डे 2-4 दीस पयलीं पायन सदांचे भाशेन म्हाका चीट धाडली पूण हे पाटी तेणे तें पार अभियो ओ एरमेल एनवेलॉपां घायन चीट धाडली हांवें हुशार जावन ती बरी कोण उगवली आनी तितून ते पातळो 2 फोली चिट्टी मदें 50 रुपया नोट घायलो आसलोलें तें चोयना कितू हुशार तरी मायन म्हळ्यार पायन तुगे बड्डे म्हूण पयशे धाडले तुका आतां तें 50 रुपया नोट घेवन रघुनाथा पसऱ्यार वचून तेका गिरेस्त कशी पयलीं फावटी तुका इतू पयशे मेळ्ळे म्हूण एक बँका अकावंट उगड म्हणूं लागोली दुसऱ्या दिसा तें 50 नोट बोडसां घायन सोमतो स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणटाय तितून पयलींचे पाटी भितर सोलो भितर सोदता मरे 10 वदान कोणशा एकलो ओळमिशान दादूलो डबल बॅरल आर्म हांक्यान दवरून न्हिदे गांठ मारतालो
आणि माक ती एकली जाणटे मिरी पळो तांबडे लिपस्टिक लेपडायलो बायलीन स्माइल दिन मुख चालेन. हाऊ कॅन आय हेल्प यू? आय मुळे माक अकाउंट उघडून येला बंका कित्तू पैसे घालून सोदी तू म्हणटाय मुळे आय हांव वळ पैशाकार जाल्ल्या भाशेमुळे 50 रुपया चोय चढ्यो अकाउंट उघडूं हे बँका अकाउंट असलो कोणूय तरी वडकी मनशागे चीट तुका वडकोत आज पटोली. आय वय म्हणा थिंगा भायर सरपाक गुंड होता ते नाडायन मुळे ना जाल्यार नो प्रॉब्लेम. ते बायले मरे म्हाका मातशें दुब्बाळ असो मारूं लागलो चड स्माइल दिन उलयता न्ही रे ती. म्हजे बोडसां इतू पयशे आसता अनको त्या मनशा पात्तें जाता ते रानको नो प्रॉब्लेम हिंग बोस म्हणटेन म्हजें नांव गांव आनी बाकी नाक जालो इंचान 5 कडेन ते कागदा फोलींचे मुंगे आशिनात करूं लायली. बरें आतां तुगे अकाउंट ओपन जाला तुच्यान तुका जाय त्या दोयेन तितून पयशे घालूं जाताय आनी काडूं जायनाय म्हूण हांवें चालें. ऑफकोर्स तुका जाय त्या दोन काडूं जाताय. तेच ना मरे म्हाका येवजण जाली. आरे हांवें पायन बड्डे म्हूण पयशे धाडलो ते सगळे बँकांक आयले आनी बड्डे कितें कोतलो देव बरें करूं हांवें ते ना म्हाका पयशे काडप कितकोन तें दाखय म्हूण सांगिल्लें. तेर म्हाका एक्सप्लेन केलें विथड्रॉवल स्लीप म्हणून बरोवची पडटा आनी ती हांकां दिवपाची आनी मागीर तुगे अकाउंटान पयशे आसाय ते काड तुका हारीर कोतली. तेच जाल्यार जानत जालें म्हळ्यार हांवें म्हाका एक विथड्रॉवल स्लीप दी हांव पयशे काडून सो दितां. ती मरे बरो गोत बारके दोळे सकून मांडोन चोयन म्हणूंक लागली सायबा बोगोश तुवें मरे आतां अकाउंट उगडला आतां बँकां पयशे गायले आनी रोखडे काडूं सो दिता. आय वय मुळे सायबा बोगोश म्हूण तेणें हांव जाणाचे आसलो हे बायले पात्तें जायना मू. ती स्लीप बतण हांवें मिस्टेकीन 5 रुपया बरोवपा ते 50 रुपया बरयले आनी तें ती जाणटे मिरी पळो तांबडे लिपस्टीक लापडायलो बायलेन चोयता वज्जाप जायन मुळे सायबा बोगोश तुज्यान तेश को सगळे पयशे काडूं जायनाय म्हणूं लागोली. म्हाका मरे संपेपणी राग येना पूण येसो घात केल्या म्हजी कापला उबेशी चाडों लागता आनी येशें ते मुगे मोठे दोळे आनी मोठे करून नाका पुडयो फुलयन दोनूय हाती मुठ्ठी जोखून हांवें ते म्हळें कितें मुगे पयशे आनी म्हज्यान काडूं जायनाय. हॉर्सां तेश मोठा तो कोणशा ओळमेशा दाबल बॅरल आर्म घेवन निद्दे झंजय काटा तो जाग जालो आनी पोत्तू हे बायले चोयल्या मरे ती बायल माग चोयन कोदलाचे बोयसन आसलो आपणा पांय वयर काण हांक्यां कोडून दोनूय हातीन पाली दाखून सायबा बोगोश सांता मारिया मायंदे देवूस कोणी पावाय रे म्हाका म्हणूंक लागोली. कितें कोत्ताय रे बाबा एश केल्या बंबय पावताय. बरें रे दुसरे मंगळारा मेळ्या गरम गायकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयत मुगे काणयो मोग आसूं. दिस इज लांप्याव सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.